मनोज बी येयले रे आम्ही काढताले जे काढताले कडी काढताले दाखवूंक जाय ते सगळ्यांना कवर करपाचें आहा मरे सगळे आम्ही उदळ म्हणटाले पळय की हांगा सालिगांव जी आमची हेरिटेज जी विलेज आसा ते विलेजीची कशी पाड घातल्या हांगा सरपंचान आनी पंचायतीन हे आमी तुमकां सांगलेले जे हांगालो MLA आसा तेणी मेळोन कशी पाड घातल्या सालिगांवची तुम्ही पळयता आतां सालिगांव ही हो जो गांव आसा हेचेर भरपूर लोक कविता बरयतात हेचेर व्हडले व्हडले लेख बरयतात पेपराचेर आमी कविता वाचतात की सालिगांव गांव असो सालिगांवची शेतां अशी सालिगांवचे लोक अशे सालिगांवचो आमचे नेचर अशें एनवायरमेंट असो आनी सगळें बरें वाचपाक बरें दिसता पूण जेन्ना रिएलिटी आमी पळयता आतां आमी हे शेतान उबे आसा ह्या शेतान पयला तुमी लोकांनी शेतूय रोयला हांगा थंयच्यान जी स्टार्ट जाता मेन रोडाच्या मातशे फुडल्यान जे हांगा भितर येयल्या बरोबर एक कितली घरां आसतली रे 15 तरी हा न्हू 15-20 हांगा हे धाकटी बारीक घरां बांदलेली आसा मायग्रंटांनी हांगा मायग्रंटांनी घरां बांदल्या ही सामकी प्रॉपर शेतान लो लायिंग शेतांनी घरां तेंच्यांनी बांदून हांगा तेंच्यांनी वोटिंग कार्डाय घेतली आसतली एक ट्रेन कशी हांगा तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी हे परते तुमकां उगडास करून दिता की हे सरपंचाच्याच वॉर्डान आसा लुकास म्हणून जो सरपंच आसा पळय त्याच्याच वॉर्डान हे सगळे इलिगॅलिटी चलता जे उदळ तुमकां सांगले की 500-600 वोटर्स मायग्रंट जे आसा ह्या वॉर्डान जे जाल्ले 250 गोंयकार आसले फक्त त्याच्या वयल्यान आतां 700-800-900 वोटिंग कार्डां ह्या वॉर्डान जाल्ली हा आनी तशेंच आतां हे तेंच्यांनी हे आतां न्यू हे चालू केल्लें हा म्हणजे गोंयकारांची जी शेतां हा ही शेतां पाड घालपाची शेतांनी घरां बांदूंक दिवपाची कोण गोंयकार दितलो नाल्यार कोमदाद दितलो पूण जे कोण बाबडे शेत रोयता ते शेत रोयता तेंकां सगळे हेंचे शिवेज तेंची सगळी घाण ही सगळी त्या शेतांक भोगची पडटा तेका लागून कितें जाता आमचे शेतकार गोंयकार आहा पळय ते शेतां सोडटात रिजन हे आसा लोक भरपूरशे लोक म्हणटा की गोंयकार शेतां कित्याक करिना शेतां कित्याक सोडटा तेच्या फाटली कारणां भरपूर आहा भितर फेन्सिंगेक लागून कारण आसता असले इल्लीगल बस्तीज जाता ते घाण सोडटात तशें कारण आसता कोलवाळे आमी पयरूच एक विजीट केला थंयसरूय तशेंच एक 30-40 घरां जाल्या कॅनलाच्या रोडांच्यान वयतात ते आनी त्या वटेन तेंच्यांनी घरां बांदल्यात आनी सगळी सिवेज शेतान सोडटात शेतकारांनी ऑलरेडी कंप्लेंट्स केल्ल्या इन्स्पेक्शन जाल्ल्या पूण तेचेर एक्शन जायना कित्याक ती वोट बँक जाल्ली आहा ह्या बीजेपीक ही संवय जाल्ली आसा की ह्या घाट्यांची वोटिंग कार्ड हांगा करून तेंकां असले इल्लीगल घरां बांदून दिवपाक मागीर तेंकां ती रेग्युलरायज करपाक लिगल दिवपाक तेंकां हाऊस नंबर दिवपाक हें सगळें चल्लेलें आहा सो हेचेर आमी कंप्लेंट घालतलेच आमी इन्स्पेक्शनूय मागतले आमी हे डेमोलिश करपाकूय घालतले पूण आमी लोकांकूय सांगता की जेन्ना जेन्ना अशे प्रकार घडटा जेन्ना हांगालो सरपंच असली फालतूपणां असली दादागिरी करता जेन्ना तो असले इल्लिगॅलिटीज करता तेन्ना तुमी जर आवाज काडिना जाल्यार तुमचो गांव काबार जातलो हो सरपंच तुमकां पावचो ना तो आपले बंगले आपले धंदे आपले फॅमिलीक साल्वार करून तो फाल्यां सालिगांवच्यान आनी खंय शिफ्ट जातलो कित्याक तेच्या कडेन तितलो पयसो आसतलो आनी ह्या इल्लीगल वेन तेंनी पयसो केल्लो आसतलो पूण तुमच्या कडेन कितें तुमचें कितें तुमच्या शेतांचें कितें फाल्यां तुमच्या सेफ्टीचें कितें तुमच्या वाड्यार जर अशे लोक येवन रावपाक लागले जेंची आयडेंटिटी काय ना जेंचो क्रिमिनल रिकॉर्ड काय ना जेंचे पोलीस क्लियरन्स काय ना जाल्यार तुमचें कितें फाल्यां तुमच्या भुरगीं किडनॅप जातली ऑलरेडी गोंयान कितलीशीं भुरगीं किडनॅप जातात म्हाका दिसता लास्ट 3-4 वर्सांक कितले तरी 78 तरी भुरगीं किडनॅप जाल्ली आसा कितलेशे रेप जाल्ले आसा कितलेशी मॉलेस्टेशन जाल्ले आसा कितलेशे क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता मर्डर जाता पयला तुमी फातराक बांदून कोणाक सोडला जाल्यार कितलेशेच मर्डर गोंयान जायत आसतात एवरी डे पेपर ओपन केल्यार न्यूज ओपन केल्यार तुमकां मर्डर रेप हे सगळें मेळटा सो कित्याक असले लोक हांगा गोंयान येवन रावतात आनी बीजेपी आसा ती बदल हाडपाची गजाली करता स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता विकासाचे गजाली करता आनी हिंदुत्वाचे गजाली करता पूण हांगा कोण रावतात कितें रावतात कसले करतात कितें काम करता हें कोण चॅक करिना आतां हे जे मॅटर आसा हेच्या पयलीं आमी आरजीच्या भुरग्यांनी हांगा मॅटर हायलायट केल्ले आनी ते दिसान दीस वाडत आसा हांव म्हाका साई कडेन कितें न्ही हें हायलायट करचें म्हणून मातशें आमी गेले फाटी हेजे व्हिडिओ केल्लो आनी हेजे इन्स्पेक्शन मागलेलें पूण जायते फाटी गेल्ले फाटी सरपंच एकूच सांगता ते इल्लीगल ते मोडपाचें कोत्ता फाल्यां कोत्ता मोडटा ही उतरां दिजी
आता ती होते पर्यंत हाडली. आता ही हे गेल्या सिजनान म्हणजे हितून मे म्हयन्यात ही 1, 2, 3 घरां वाडली. आता ती म्हाका दिसता ट्रेन थंय मेरेन पावपाची आहा फुडें. प्लस हेजेरूय आमी व्हडलो इश्यू केल्लो. तेजेरूय तेणी तेच सांगले ते इल्लीगल मोडपाचें. आता मुट्टा फाल्यां मुट्टा ते अजून मेरेन काय मोडाना. आनी इथे फुडले आहा तेजेरूय घातले आनी खोप घातले ते घातले. आता ते माती घातलेली आहे ते ही खोप आहा ते सायडीक ते पुरयलेले आहा. तर फाल्यां थंयसरूय येवपाचें आहा आनी आमी रावल्या फाल्यां कंप्लेंट घालता. आमी शुअर 100% कंप्लेंट घालता तेजी. बरोबर. आणि प्लस हे पळय ही ती इंडस्ट्री गेल्या पळय ती आतां हेजे पयली लागलेली तांकां सगळ्यांक हाडून हांगा दवरल्या. तांकां रॅशन कार्ड तांकां लायटीक नळाचे सगळें कनेक्शन दिलेलें. आनी आमचो गोंयकार बाबडो डिपार्टमेंटांनी भोंवता. सांगचे म्हणजे हो इश्यू आम्ही पळय 4-5 वर्सां पयलीं आमी काडलेलो इश्यू हो. हे सालिगांवचे लोक सगळे येयलेले हेरिटेज वॉक म्हण केलेलो आमी. इश्यू जालो व्हडलो पण कितें जालें काय कारणाक लागून तो इश्यू ठप पडलो. खंय कोण कितें केलें काय खबर ना. पार्टी वायज काम केलें हेंच्यांनी एकामेकाचे वयर काडल्यांनी हो इश्यू ठप केलो. पण ही ट्रेन आयज जाल्या न्हू ती ट्रेन मेन रोडाक पावतली. ही ट्रेन अशी आहा एक विंगर्स कोण एक खंयचे कितें कोणाक काय खबर ना. येयले तांकां वोटिंग कार्ड रेशन कार्ड सगळें दिलां तांकां. मेजॉप हे तुका घे 50 लाख हे म्हाका दी 100 लाख अशेंच करून एक घरा बांदली. आतां न्यू बांदपाक गेलो थंय एक शीट आसली व्हडली ती मोडून घातलेली. थंय एक बोकडाकार रावता ती भायली कर्नाटका खंयची खबर ना ती. थंय धंदो आहा मेन रोडांचेर जी शेतां आसा ही आमची शेतां आमच्या आज्या पंचांनी आमकां सांबाळून दवरलेली. जी शेतां आमकां पिकोवंक मेळना कारण तेंची सेवेज म्हाज्या शेतान गेली. हांव शेत करिना पण गव्हर्मेंट कितें सांगता शेतां करा पण एके सायडीन शेताचो वाट जावन सुद्दां शेतांनी घरां बांदून दिल्या ते सुद्दां मायग्रंट्स. आनी एकट्या गोंयकारान कितें केलें तेचे इश्यू करून फार करता तेका बावड्याचो. तेका हायकोर्ट हेका घालप तेका घालप डिमोलिशन घालप लेटर काडप सगळें काडप. तुका कळ्ळें अशें खंय आतां हे हेंकां आतां सगळे आहा तेंचे लायसनां. कुमिदाद लँड ती देव बरें करूं. शेतान मारल्या ही पण सगळी शेतां आमी रोवन खाताले. ही शेतां आयज ह्या शेतांनी घरां कोण दिता तांकां शेतांनी घरां बांदपाक परमिशनां कोण दिता आं पळयत आतां ही आतां घरां शेतांनी एका टायमार आमी हांगा शेत रोवताले आनी ही घरां आतां शेतान आतां जावप म्हणजे एक अजाप कहें. वोटिंग कार्ड म्हूण म्हणटाय ती काडटा हेंकां घरान पावता आं. आनी ही आमची आतां ही कोमली दाद जागो हो कोमली दादीचो पायतो फातको हांगा घरां उबी. आमकां एक घर काडटलो तर जाल्यार सगळे डॉक्युमेंट लायसनां काडचे पडटा आनी तरी जावन तेका आमकां रेस्पेद ना. पंचायती वचप तुका दिवपाचेंच ना बांदपाक करपाक. पूण हेंकां कोणाचो हात आहा हेंकां कोणाचो हात ही येदी व्हडली ही घरां बांदपाक. आतां हो लोक खंयच्या गांवांक सून येता हांगा पळय डायरेक्ट घरां बांदता. आमकां दुसऱ्या स्टेटीन जर गेले जाल्यार हे भाशेन घरां काडपाक दितले कोण तरी. आमची हाटली पडली आमकां घेवन धांवण्याचेर पत्तून हांगा गोंयान हे फकत गोंयानूच चलताय. हे गोंया भायर आनी चलना. फक्त आमचो गव्हर्मेंट आशेक पडला वोटिंगाचे आशेक आनी दुडवांचे आशेक गोंयचें निसणटोण हे करून सोडलां. सरपंच ओ लुकास सरपंच कितें कोत्ताय तूं ह्यो बस्त्यो करून तुमी जिखता म्हणून सगळें जाणा. पूण हें आमी पळोवंक नासलें. हे भाशेन तुमी तर घरां काडलीं फाल्यां ही सगळीं शेतां मरे तुमी काबार करतले आनी फुडली पिढी येता ती कितें पळयतली आमची. ही बस्ती ही गांठयांक हे फक्त गांठयांकूच रे. हांव लुकास तुका विचारता तूं म्हाका बरो वळखताय आनी हे पळया रे गाडयो पळया रे के पळया रे गाडयो हेंच्यो हांव नंबर बापया तांकां दिल्या असले बस्त्यो कोत्ता. लॉस भट्टी हांगा म्हाका आमकां पळोवपाक पासून
हे तुम्हाला दाखवायचं भितर आता टॉयलेट आणि शेतान सगळे पाय होतात